आलो तुझ्या भेटीसाठी साईनाथ रे देवा आलो तुझ्या भेटी साईनाथ रे देवा आलो तुझ्या भेटीसाठी साई भजनाच्यासाठी संसार घातला पाठी 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 साईनाथ रे देवा आलो तुझ्या भेटी साईनाथ रे देवा आलो तुझ्या भेटीसाठी साईनाथ रे देवा आलो तुझ्या भेटी साईनाथ रे देवा आलो तुझ्या भेटीसाठी साईनाथ गुरु माऊली भक्तांची सावली 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 साईची पालकी माझ्या खांद्यावरती साईची पालकी माझ्या खांद्यावरती साईची पालकी माझ्या खांद्यावरती साईची पालकी माझ्या खांद्यावरती साई हसू लागले 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 माऊली भक्ती माऊली भक्ती माऊली भक्ती माऊली भक्ती साईची पालकी
भाई आज साईबाबाचो एक ब्रेस्तार वार करप भाग्य समजतात. आज तुमच्या भाग्यानच हो श्रावणाचो दुसरो ब्रेस्तार तुमकां मेळ्ळा. ह्या बद्दल तुमकां कितें सांगपाचें आसा? श्री साईबाबाच्या चरणात साईनाथ मंदिर देवस्थान हांच्या सगळ्या देवस्थान समितीन आयज एक बरी संदी म्हाका हो श्रावणी दुसरो ब्रेस्तार म्हणजेच गुरुवार हो संपन्न करपा खातीर म्हज्या हातांतल्यान ही सेवा घडोवन हाडली आसा. खऱ्यांनीच खूब भाग्यशाली समजता. सुंदर अशा ह्या कुडचडेच्या परिसरा भितर कामराळ परिसरा भितर एक सुंदर अशें मंदिराची हांगा स्थापन जाल्लें आसा आनी त्या मंदिरान भितर हजारो भावीक दैनंदीन येत आसात. एक ल्हानशा कार्यकाळान भितर ह्या देवाची श्रद्धेन इतले भावीक जमा जातात आनी त्या भाविकाच्या समोर ही देवाची सेवा करपाची साईबाबाची सेवा करपाचें भाग्य म्हाका लाभलें आसा. म्हणून हांव देवस्थान समितीचे खूब खूब मना पासून अभिनंदन करता आनी खूब खूब मना पासून आभारी मानता. कारण असो योग जुळून येवप खूब कठीण आसा. कारण ह्या येद्या व्हडल्या देवस्थाना भितर आमकां ही सेवा अर्पण करपाची संदी दिल्ले बद्दल हांव देवस्थान समितीचें खूब खूब अभिनंदन करता. देवस्थान समिती निस्वार्थीपणान एक सुंदर अशा आपल्या सेवेची प्रचिती दिता आनीक संपूर्ण गोंयान भितर परत एक फावटी हे साईबाबाचें मंदिर आसा तें उत्तरोत्तर खूब खूब प्रगतीपथाचेर वतलें आनीक उल्याक पावपी आनीक आपल्या नवसाक पावपी अशें साईबाबाच्या चरणा कडेन सेवा दिवपा खातीर आनीक ताच्या भक्तिभावान श्रद्धेन तांच्या पादुकाचेर एक माथे टेकले नंतर आपल्या सगळ्या संकटाचे नाश जाता आनी आपूण समृद्धी कडेन वता अशी ख्याती ह्या साईनाथ देवस्थान हातूंत भितर जाता. म्हणून खूब खूब आमी प्रभावीत जाल्ले आसात आनीक आमच्या युवकांचेर एक बरे संस्कार ह्या देवस्थानांतल्यान वतात. एक शिस्त आसता, एक भावना आसता, एक आमची श्रद्धा आसता आनीक हे स्पिरिच्युअल म्हणजे आमकां एक दुसरें लायफ दिता. सर आनी ह्या कमिटी विशीं आनी देवस्थाना विशीं मातशी आमकां म्हायती मेळ्ळी जाल्यार चड बरें जातलें. ना समिती हांव पळयता तो पर्यंत हांव तितलो वहिवाट ना पण समितीन आतां पर्यंत दिल्ल्या म्हणूनच तर भावीक वाडटात. समितीन निस्वार्थीपणान हांगा सेवा दिल्ली आसा आनी अवघे थोड्याशा काळान भितर प्रसिद्धी जोतान येवपी हें मंदिर खरोखरच म्हाका दिसता की निस्वार्थीपणान केल्ल्या सेवेचें फळ आसा. आनीक ह्या समितीचें कार्य हांव सकाळच्यान पळयतां की सकाळी 4:30 वाजल्या पासून आतां रातचे 11:30 जाता म्हणल्यार ह्या समितीचे सगळे सदस्य आसात ती मनोभावे हांगा सेवा अर्पण करतात. तातूंत भितर कसलोच स्वार्थ नासता. तातूंत भितर आसता तो जिवाळो, आत्मीयता आनीक देवा बद्दल अपार अशी श्रद्धा आनीक भाविकांक हो देव पावपाक जाय आनी भाविकां मदली ही जी स्पिरिच्युअलिटी आसा ती मुखार वचपाक जाय म्हणून तांचो प्रयत्न आसा. जय राम साई राम साई राम मेरे 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 साई राम साई राम जय राम साई राम